आयज आमचो हिंगा आमचे दांड्यार आमी वेलसावन दांड्यार ब्लॅक झोन कॅम्पेनींग केल्लें आसा आनी आयज म्हाजे बराबर ही सगळीं बराबर आसा आनी म्हाका बरें दिसलें आयज सगळीं म्हाजे बराबर जापून येयली भायर सरून येयली म्हणून आनी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तेच भशेन हांगा हांवें कॅम्पेनींग केलें ते भशेन न्हू म्हाका लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो. लास्ट टायम हांवें कॉर्नर मिटींग येयल्ली डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून हे टायमार हांवें डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलां आनी म्हाका फीडबॅक एकदम बरो मेवला आनी हांव मागता सगळ्यांनी म्हाका वोट मारून 20 तारखेर इलेक्ट करून हाडचें. मॅडम तुम्ही फूल गोंया भर एक हायेस्ट ZP आहा जेणे इतले प्रोजेक्ट केले आतां म्हटल्यार इतले कामां करून लोकांचो सपोर्ट तुमकां कसो आहा? लोकांचो सपोर्ट बरो आसा आनी हांव ओवरऑल गोंयान हांव हें हायेस्ट म्हणना कित्याक मुगे कितें केलां न्ही तें हांवें दाखोवन दिलो आहा एज अ रिजल्ट अशें म्हणून म्हागेलें तें हांवें सगळें पब्लीश करून घरान पावयल्लें आसा आनी जें कितें म्हाका मेवता न्ही तें हांव लोकां फुडें पावोवपाक जाता तितलें ट्राय करता. एक्चुअली सांगता म्हणल्यार लास्ट टायम मॅडमी इतलो टायम मेळ्ळो ना म्हाका 3 वर्सां मेळ्ळे मॅडमी आनी मॅडमी म्हाका दिसता आख्खो वेलसांचो लोक म्हाका एक्चुअली हांवें मॅडमी सांगलेलें तूं हिंग येवपा देखून नाका म्हण कॅम्पेनींग करपाक एन्ड आय चॅलेंज हांव एक चॅलेंज घेता आमची वॉर्डां हांव लीड घेवन दाखयता. देर इज नो वे ऑपोजिशन आसा बिकॉज मॅडमीन काम करून दाखयलें एक रस्तो म्हणनाका कोणाली कसली काम जावं मॅडमीन शी इज टू कम ऑर आमचो MLA ही इज टू डू एवरीथींग जे बारीक काम आहाय न्हू तो आपणागे हातीन करतालो मॅडमीन आपणागे हातीन करताली तेका लागून आख्खो आमचो गांवचो भुरगीं यंगस्टर्स यूथ उठलो आहाय आनी हांव सगळे आख्ख्या दुसऱ्या लोकां कडेन मागता जी काम चोयन वोट माराय. एक बायट घेयलो तुगे आपशे कितें म्हणटाय ते एक उलयना हें दाखयना स्पीच दाखयना तेजेर चोयन वोट मारनाका काम चोयन ग्रावंड रियलिटी चोय. तेका लागून आयज एक एग्जाम्पल दिता आमचो भाव आमचो दुमींग बाब ते कडेन चलो देखून जायना सारकें बट तो मॅडमी सपोर्ट करपाक इतलो सारको एक्सायटेड जाला आनी आय एप्रिशिएट हिम बिकॉज तो आख्खे फर्स्ट टू लास्ट देखून प्रचार करता मॅडमी कडेन. दीस इज कॉल्ड लव फॉर द आमचे मॅडमीचे आमचे जे काम चोयन. सो हांव दुसऱ्या यंगस्टरा कडेन मागता आमगेले मॅडमीक आमचो जो वॉर्ड आहा तो दांड्यार आमी भोव मोतांनी लिडींग दाखोवया आमी एक एग्जाम्पल सेट करून दाखोवया. हे वोट आमी घालताय कामा पासत म्हूण हे स्पीची लागून घालनाय म्हूण. सो इतल्यान म्हूण हांव सगळ्या कडेन मागता आमी 20 तारखेकू वोट मारया फकत मॅडमीक मेशान वाज आनी तेजे सिंबल आसा एरोप्लेन. इतल्यान म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा. आनी लोकांक सगळ्यांक बरो येवकार दिला मॅडमी तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा लोकांकूय की मॅडमी बरो येवकार दिलो आनी तेसो येवकार दिलो तेसो बरे वोटांनी मॅडमी निवडायन हाडची आनी तेंगे काम चोयलो हा सरा गेलें काम चोयलो. हांव आयज भायर सरला फकत मॅडमीगे घोवा लागून म्हणजे सरा लागून आमगे आंतोनी बाजा लागून कित्याक तेणें म्हाका भरपूर हेल्प केलें की जेन्ना हांव घरां आहलोलो म्हाका वाट बंद केलोली आनी हांव घरां आहलोलो सरान हेल्प केलां म्हाका भायर वाट ओपन करपाक. तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा सराकूय आनी तशें मॅडमीकूय की तेन 3 वर्सां काम केलां आपणा गेलें तें आतां फुडलीं 5 वर्सां तेन बरें काम करचें आनी आपणा गेलें बरे भाशेन ते निवडायन हाडची म्हूण हांव लोकांक मागता एरोप्लेना वोट करपाचें. थँक्यू.